ख्रिस्ताताई मोगाच्या भावनेनो, कालच आम्ही एक ग्रेस्त तरणाट्याचे शुभवर्तमान ऐकला. आईचे शुभवर्तमान ताचे उत्तर भाग या इंग्लिशान सिकल आम्ही म्हणू शकता. आयच्या शुभवर्तमानाच्या 24व्या श्लोकांत परत्यान हांव सांगता, एक उंट तरी सुवेच्या बिड्यांतल्यान पाचार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राज्यांत तितले ससारेन रिगसोना. ह्या श्लोकाचो उद्देश आमकां उत्तेजीत या प्रचोदित करप आसले. आणि श्लोक 25 आणि 26 इतले आयकून ताचे सीस थटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बचाव जावचे कुणे. जेजून तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य. पूण तुमकां हांव आयज बायबलांतले एका मनशाची उदाहरण दिवन एक ग्रेस्त मनीस जाल्यारय बचाव जावं शकता ते दाखोवन दितलो. लूक 19 श्लोक 8 आणि 9. जेजू आणि जाकेव. पळय सोम्य, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता, आनी कुणाक काय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, ग्रेस्त जावचे या ग्रेस्त रावचे पातोक न्हय, पूण आमची ग्रेस्त काय जेन्ना आमी वांटून घेना तेन्ना आमी पातोक करता. ताका लागून लाजरस आनी एक ग्रेस्त मनशाची वापार आमी पळयता. ग्रेस्त मनशाच्या सामकारी लाजरस बुकेन मरतालो, पूण त्या ग्रेस्त मनशान ताका कांय जेवंक दिलें ना, खावंक दिलें ना.